धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जुवावन स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवचाराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. एक कुर्सार उमखाळ लावन ताका तांणी जिवीशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें. सकड लोकांन न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्यां आनी पियेल्यां. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचे बक्षाने मेळटा म्हूण सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतार हे श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. आल्लेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो. ताचो मोग ससनाक तकता. इस्रायेलाचे घराणे म्हूण ताचो मोग ससनाक तकता. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मिता. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराचे वर्ती कृत्या वर्णितलो. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो तस्सो जालो कोणशा फातर. ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या दोळ्या मुखार घडलें हें विस्मीत. श्लोक. दीस हो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सांत पावलान कोलोसे घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता सांगता, जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आयतारा फांत्या परार उसवाडचे आदी मागदलाची मोरी फंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिला फाटी लोळयली तिने पळयली. तवळ ती सिमाव पेद्रू आनी जेजूक मोगाचो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्यांक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. तेदुआं पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिस समाधेसरशे भायर सरून गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रू प्रास वेगी पावलो. ताणें भागवून तिळण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमाव पेद्रू येवन शिदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली. पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वर विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदुआं समाधेसरशी पयले पावलेलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमनलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी ते दळपर्यंत तांकां समजली ना. देवाचे उतार हे.